नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार. गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. भाजपाच्या लोकसभा उमेदवारांच्या नावांची चौथी वळेरी जाहीर. चौथ्या वळेरेंतूय ना दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराचे नाव. अरविंद केजरीवाल आड ईडीच्या कारवाईत भाजपा सरकाराचो हात. आपाच्या कार्यकर्त्यांचो आरोप. दोडामार्ग मोडले रानटी हत्तींच्या कळपांचो धुमाकूळ. केळी, सुपारी आनी शेताची नाशाडी. हत्तींचो बंदोबस्त करचो म्हणून मागणी. आचारसंहितेचो भंग केल्ल्या खातीर मांद्रे एकल्याचेर कारवाय. कला अकादमीत कार्यावळी जाल्यो सुरू, पूण काम अजून अर्धवट. पीडब्ल्यूडी म्हणटा काम पुराय करून 15शीत कला आनी संस्कृती खात्या कडेन करता सुपूर्द. सुविधांच्या अभावान कला प्रेमी आनी आयोजकांचे जातात हाल. आनी शिगम्याच्या सामानांनी पणजेचो बाजार फुल्लो. सैमीक रंग, म्हों आनी पिचकाऱ्यो बाजारांत आयल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून गिरायक कमी, सांगतात विक्रेते. आता खबरो विस्तारान. भाजपाच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां जाहीर करपी चौथी वळेरी बीजेपीन जाहीर केल्या. मात ह्या चौथ्या वळेरेंत दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराचे नाव ना. हाका लागून भाजपाचा दक्षिण गोंयच्या उमेदवारां विशीं सस्पेन्स अजूनय कायम आसा. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय समितीन चौथी लिस्ट जाहीर केलेली आसा, पण तेतून सुद्धा गोयचे नाव दिश्टी पडना. ह्यान पयली 3 लिस्ट येयल्यो. त्या 3 लिस्टापैकी पहिल्या लिस्टीन उत्तर गोंयासून श्रीपाद नायक यांचे नाव भारतीय जनता पार्टीन डिक्लेअर केलेले आणि उपरांत गोंयकारां अशें आशा आसलेली की सेकंड ना थर्ड लिस्टीन गोंयच्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराचे नाव येतले. पूण आयज जेन्ना चौथी लिस्ट भायर सरली, ह्या चौथ्या लिस्टीन 15 नावां आसा, पूण ह्या 15 नावांन गोंयच्या दक्षिण उमेदवाराचे नाव खंय दिश्टी पडना. काल भारतीय जनता पार्टीन तिसरी लिस्ट जाहीर केली काल सांजची, आणि आत्ता कांय वेळा पूर्वी चौथी लिस्ट भारतीय जनता पार्टीन जाहीर केल्या. तितून गोंयच्या दक्षिण उमेदवाराचे नाव दिश्टी पडना. पूण ह्याच मजगती एक म्हायती आमच्या कडेन पावलेली आसा. कांय सुत्रांनी आमकां अशी म्हायती दिलेली आसा की श्रीनिवास धेंपे जे बिझनेसमॅन आसा त्यांची घरकान्न म्हणजे पल्लवी श्रीनिवास धेंपे यांचे नाव फुडें आसा ह्या लिस्टान, उमेदवारीच्या लिस्टान, आणि कदाचित तांकां उमेदवारी मेळपाची शक्यताय आसा अशें सुत्रांनी आमकां सांगलेलें आसा. तर ही जे नाव आसा उमेदवाराचे नाव हे फुडल्या 5व्या यादीन तरी आसतले अशी गोंयकारांची अपेक्षा आसा. ह्या लोकसभा वेंचणुकीची जी अपडेट जी आसा ही आमी तुमचे कडेन घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सोरो धोरण घोटाळ्याच्या प्रकरणात ईडीन दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हांकां अटक केल्या. ईडीच्या या कारवाया आड आपाच्या कार्यकर्त्यांनी देशभरात आंदोलन करून केजरीवाल हांच्या अटकेचो निषेध केला. भाजपाचे सरकार ईडीचो गैरवापर करता. केजरीवाल आणि भाजपात प्रवेश करूंक ना म्हणून तांचेर ही कारवाय केल्या. गोंयांतूय मडगांव तशेंच बाणवले आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ईडी आड निदर्शनां करीत मोर्चा रॅली काढली. अशें चिंतता की भारतीय जनता पार्टी चोरूच ना, एक्चुअली फूल चोरांची पार्टी. पण परिस्थिती अशी जाली की एकट्याय भारतीय जनता पार्टीच्या लिडराचे रेड कित्याक जायना, एकट्याय भारतीय जनता पार्टीच्या एमएलएचे मिनिस्टराचे रेड कित्याक जायना. हांगा बाबुशा सारख्या मिनिस्टरान सांगलें की हांगा जे स्मार्ट सिटी आसा ते स्कॅम आसा, पीडब्ल्यूडी स्कॅम आसा, एम्प्लॉयमेंट स्कॅम आसा, वेरियस स्कॅम्स आसा. पूण कोणाचेरूच आमचो तो एक तांचो आतां मिनिस्टर आसा बावीन गुदिनो, ताचेर इलेक्ट्रिसिटी स्कॅमाच्या अंडर केस चालू आसा. तांची रेड कित्याक जायना? सो ह्यो ईडी रेड म्हणटा पळय जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी इज ओनली फॉर सायलेन्सिंग द ऑपोजिशन. ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग टू फॉल सायलेंट. बीजेपी आज ह्या गोंयांतूय भिले म्हणून आज पर्यंत हांगा सावथाक घातलो. जरी इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट ते म्हणटा की दिवंक शकना, तुमी कित्याक दिना तें अजून कांय सांगलें ना. सो म्हाका दिसता हो जो प्रयत्न चल्ला चिरकोवपाचो ऑपोजिशनाक तो आमी जावपाक दिवचे ना. आम्ही त्यांचे घटकाचे कार्यकर्ते आसा, भारतभर आसा, ते आज वाडत आसा. आम आदमी पार्टीची व्याप्ती आज देशभर वाडत आसा. ताका भिल्या म्हणून आज तांकां अरेस्ट केल्या. ही विल कम आउट
come out very strong. Some 45,000 crore scam was alleged by स्वतः मोदीन म्हणिल्ले की एका सभेन आणि 2 दिसांनी तो जॉईन जाता. आदर स्कॅमा अंडर चव्हाणाचे व्हाईट पेपरान नाव येता आणि ही जॉईन्स बीजेपी. गोंयान 9 काँग्रेसीचे आमदार जे बीजेपीक जॉईन जाले, वेरियस आमदार आसा तांचे स्वतः बीजेपीच्या मिनिस्टरांनी सांगले की आमकां भितर उडयल्या शिवाय आमी येवची बसचेना म्हणून आज ते बीजेपीक जॉईन जाला आणि सुखान आसा आणि SITचो प्रॉपर्टी विकत घेता. सो हे आसा परिस्थिती. बीजेपी ही भारतीय जनता पार्टी चोरांची पार्टी जाल्या आणि ते आपली पापा लिपोवपाक दुसऱ्यांक अरेस्ट करता. सो आय थिंक इट इज गोइंग टू हॅव व्हेरी हीज अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट करपाक कारणूच नाशिल्लें एट दीस सेकंड. देर वॉज सो मच टाइम कुड हॅव अरेस्टेड हिम अर्लियर, बट काल ताका अरेस्ट केलो आणि स्पेशली आफ्टर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स डेटा इज आउट, विच शोज दॅट BJP wanted to divert attention from electoral bonds data to our leader, to the opposition leader, who has become most powerful leader and who has come to a state where he probably will become one day prime minister of this country, and that is the fear of BJP. After India जाणा BJP आज कितें करताली आणि आज 95% जो CBI ईडी केस चलतात त्यो ऑपोजिशन लिडरांचे चलतात. आणि जितले ऑपोजिशनाक ते असले ते BJP जॉइन जाले तेजे सगळे केस बंद करतात. आज आमी एकठांय जाला दाखोवपाक आमी अरविंद केजरीवाल आसात. तेच भाशेन मनीस सिसोडे संजय सिंग तेन्ना आतां 2 वर्सां जावपाक येयली तेच बराबर आमी आसात. आज अरविंद केजरीवाल तेमी अरेस्ट केला कित्याक सांगला ते ताका BJP कोण जॉइन जावपाक रेडी नाय म्हणून ताचो प्रेशर ते घालताले. आज अलायन्स जाला इंडिया कडेन तेय तिका जॉइन जावपाक नाका म्हणून तो प्रेशर घालताले. तेजे जॉइन जाल्ले म्हणून आज बीजेपीचे तेंचे सामको प्रेशर येयला. हे अरेस्ट करून आज देशभर लोकांक आज ही मेसेज क्लियर जाल्ली हा, द सप्रेशन ऑफ द वॉइस ऑफ द डेमोक्रेसी. लोकांगेली जी स्पीच हा ती आज डेमोक्रेटिक जो सेटअप हा, हो जो फॅब्रिक हा, हो फॅब्रिक आज काबार करून उडोवपाचो परत प्रयत्न जाल्लो हा. फाटल्या 4-5 दिसांसावन दोडामार्ग मोल्ले वाठारांत रानटी हत्तींच्या कळपांचो धुमाकूळ चल्ला. दीस जावं वा रात केन्नाय हो कळप लोकवस्तीत येवन केळी, माडयो आनी शेतांची नाशाडी करता म्हणून थळाव्यांक हुस्को. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गव्या रेड्यांचो हैदोस चालू असतानाच आता दोडामार्ग मोल्ल्या वाठारात फाटल्या 4-5 दिसांसावन हत्तीच्या कळपांचो धुमाकूळ. गेले 22 वर्ष हत्तीचा वावर चालूच आहे आणि आता तर काजूचं सीझन आहे आणि या काजूच्या सीझनात लोकवस्तीत हत्ती दिवसा ढवळ्या फिरायला लागलेत. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या जीवाला तर धोका आहे. त्याचबरोबर गेली 2 ते 4 दिवसात माझी आणि इतर सर्व शेतकऱ्यांचे लाखोचं नुकसान झालेलं आहे आणि ह्या नुकसान भरपाई जी शासन देते ती तर तुटपुंजी असते आणि त्यात शेतकऱ्याचं काही नुकसान भरपाई होणार नाही. आणि जी झाडं मोठी आम्ही जी मुलाप्रमाणे पालपोषण केलेली होती ती झाडांचा पूर्ण उद्ध्वस्त केलेल्या हत्तीने आणि वन विभाग आणि शासनाने त्या हत्तींचा तात्काळ बंदोबस्त करावा आणि वाढीव रकमेचा पण विचार करावा शेतकऱ्यांचा. कारण सर्व नेते लोक आणि सरकार हे मतदानाच्या याच्यात व्यस्त आहेत पण शेतकऱ्याकडे बघणारा कोण नाही. तर आमची विनंती आहे की शेतकऱ्याकडे लक्ष देऊन ह्या हत्तींचा तात्काळ बंदोबस्त करावा. नोकरी नाशिल्ल्यान शेता कुळागरां करपाक फुडें सरले खरे, मात दर वर्सा हीच स्थिती. शेतकार हवालदिल सरकारा कडेन आनी राना खात्या कडेन मागणी करून थकले, मात कांयच उपेग ना. आता तरी सरकारान हातून लक्ष घालून शेतांचे लुकसाण करपी ह्या हत्तींच्या कळपांचो बंदोबस्त करचो म्हूण शेतकारांची मागणी. नमस्कार. मोल्ल्या हांगासर हत्तीकडून मोठ्या प्रमाणात सुपारी, केळी तसेच इतर बागायतीचे जे पिकावळे आसा तेजे लुकसाण केलेले आसा. या प्रकरणाची माहिती अशी की गेले 2-3 दीस जाले सलग हत्ती आसा ते दिसाचे तसे रातचे येवन शेतकऱ्यांचे जे शेती आसा तेजी नासधूस करता. हे जे हत्ती येता ते कळपान येता, ताका लागून जे शेतकारी तांकां धांवणोवपाक वयता त्यांच्या जिवाचेर बी तेंचो धोको आसा. कित्याक जेन्ना ते तांकां धांवणोवंक वयता तेन्ना तेंच्या आंगाचेर ते धांवून येता. एका लागून शेतकाराच्या एका सायडीन तेंची पिकावळी बी नश्ट जाता आणि दुसऱ्या फाटी तेजे तांकां धांवणोवपाक वयता तेन्ना तेंचे आंगार सुद्दां धांवून येता. पयर जेन्ना ह्यो प्रकरण जालें तेन्ना शेतकारान तांकां फटाके मारून धांवून घालपाचो प्रयत्न केलो. ह्या वेळार जो फटाके मारले तितून ते उसळून उजो सुद्दां लागलेलो आसा. ह्या संबंदीत शेतकारांनी कित्येक वेळा वन खात्याक कळयले,
वन खातें तापून तितल्या पुरती ते हत्ती वयता, पूण परत दुसरे दिसा अशेंच प्रकरण जाता. ताका लागून जे शेतकार आसा ते आपले मेहनतीन जे पिकावळ करता ते अशेंच एका मिनटान तेजे नश्ट जालेले वयता. काल जेन्ना शेतकार येयलो तेन्ना तांकां शेतकारांचे मोठ्या प्रमाणात हत्तीन नासधूस करून लाखोचे लुकसाण जालेले आसा. ह्या प्रकरणार संतोष मोरये यांची जी पिकावळ आसा ती आता केलेली परत पयली केलेली आणि अशेंच खुबशी जी पिकावळ केळी, सुपारी आणि इतर पिकावळ हेजे खूब लुकसाण जालेले आसा. ताका लागून तेंच्यांनी सरकार कडेन मागणी केल्या की बेगिना बेगीन आमची लुकसाण भरपाई दिवपाची. तशेंच जे हत्ती आसा तांकां ह्या जंगलासून तांकां हांगासून व्हरून दुसऱ्या कडेन तांकां धांवून घालपाची अशी तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा. आचारसंहितेचो भंग केल्ल्या खातीर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 प्रमाण मांद्रे एकल्याचेर कारवाय जाल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या. आचारसंहिता लागू आसतना आरजीपी पक्षाचे पेम्पलेटां तशेंच बेजीस मतदार वाडटा हे खातीर ताचे आड ही कारवाय जाल्या. हे शिवाय लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उपरासचो न्ही म्हणून हिस्ट्री शिटरांचेर खासा लक्ष पुलिशेन दवरलां अशी तांणी माहिती दिली. केस रजिस्टर किया है मांद्रे पुलिस स्टेशन के अंदर. अभी तक वो एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी, उसके ऊपर हमने केस रजिस्टर किया. देखिए, जो भी नोन क्रिमिनल्स हैं या फिर जो हमें सस्पेक्ट है कि ऐसे लोग कुछ गलत काम कर सकते हैं चुनाव के आसपास के समय में, उस पर हम वैसे तो पूरे साल ही हम उन पर निगरानी रखते हैं, लेकिन इस समय थोड़ी निगरानी उन पर हम और स्ट्रेंथन कर देते हैं. तो उसके अंदर रूटीनली हम उनका चेक करते रहते हैं, उन पर नज़र रखते हैं ताकि वो कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे कि चुनाव का माहौल या फिर चुनावी प्रक्रिया के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ गड़बड़ हो सके. ये एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊँगा और वो थोड़ा सीक्रेट भी रखा जाता है ये सब चीज़ें, लेकिन इसके अंदर ये है कि तमाम पुलिस स्टेशंस के अंदर जो भी नॉन क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि जब एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बार अनाउंस कर देता है तो सब जगहों पे टीम्स बनाई जाती हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए जाते हैं जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना हो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं उसका वायलेशन हो. और जब भी इस प्रकार का वायलेशन हमारी नॉलेज में लाते हैं तो हम उस पर उचित जो लीगल कार्रवाई है वो करते हैं और उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है. लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट की रिजर्व फोर्स और लोकल पुलिस तीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करा दिया जाए. तो तीनों ही स्टाफ को मोबिलाइज किया जा रहा है और उनको हम इसके लोकसभा चुनाव ताकि बिल्कुल एक पीसफुल एंड फेयर मैनर में हो करने का हमारा प्रयास रहेगा. फाटली 3 वर्सां दुरुस्ती खातीर बंद आशिल्ली पणजेची कला अकादमी अजूनय पुरायपणान तयार जावंक ना. कला अकादमी संकुल दुरुस्ती काम करून अजून भौशीक बांदकाम खात्यान कला आणि संस्कृती खात्याकडेन सुपूर्द केल्ले ना. भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रिन्सिपल मुख्य अभियंते उत्तम पार्सेकरांच्या प्रमाण कला अकादमी संकुल फुडल्या 15 भितर कला आणि संस्कृती खात्याकडेन सुपूर्द करतले. पूण कला अकादमींतल्या सुरतां प्रमाण हांगा बरेच काम करपाचें आसा. सकयल्लें काम चडशें जालां पूण पयल्या मजल्या वयलें काम बरेंच उरलां अशें तांणी सांगलें. हालीं तेंपार कला अकादमीत कार्यावळी जावपाक सुरू जाल्या. ही कला मोगी खातीर खोशयेची गजाल आसली तरी हांगा अजूनय साधन सुविधांचो उणाव आसा. 3 वर्सां उपरांत पयलेच फावट कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात तियात्र जाले. पूण हांगासरली साऊंड सिस्टम सामकी बाबत आशिल्ल्यान तांकां भायल्यान साऊंड सिस्टम हाडची पडटा म्हणून तियात्र आयोजकांनी तिडक उक्तायल्या. त्या भायर हांगा अजून कॅन्टीन सुरू जावंक नाशिल्ल्यान प्रेक्षकांचे हाल जातात. हांगासरल्या एका तेंपार फामाद आशिल्ले कॅन्टीनाचे कंत्राट अजून दिवंक नाशिल्ल्यान हे कॅन्टीन बंद आसा. तो मेरेन आयोजकांकच लोकांच्या खावपा पिवपाची वेवस्था करपाक कला अकादमीन सांगला. फाटली 3 वर्सां कला अकादमी दुरुस्ती खातीर पुराय बंद आशिल्ल्यान कलाकारांचे खूप लुकसाण जाले. फाटले कांय म्हयने कला अकादमीत थोड्यो कार्यावळी जावपाक लागल्यात. पूण कला अकादमीचे
रखड्यात चलिल्लें काम पुराय जावन गोंयचें एक मुखेल सांस्कृतीक केंद्र आशिल्ली कला अकादमी फूल फ्लॅश केन्ना सुरू जातली हाची कला मोगी आनी कलाकार वाट पळयता. गोंयची एक मुखेल अशी सांस्कृतीक केंद्र आशिल्ली कला अकादमी फाटल्या 3 वर्सां बंद आशिल्ली आनी हाजे खातीर कला मोगी आनी आयोजकां खातीर खूब त्रास सहन सोंसचे पडले. पूण आतां 3 वर्सांनी कला अकादमी सुरू जाल्या पूण अजून फूल फ्लॅश जावना, कारण फक्त सकयल्ले कांय हॉल ओपन जाल्ले आसा आनी वयर अजून काम चालू आसा अशें म्हणटात. आनी अजून पर्यंत PWDन ही कला अकादमी आर्ट एंड कल्चरा कडेन हँडओवर केल्ली ना आनी ताजे खातीर हे असो लिमिटेड अशे कार्यक्रम हांगा चालू आसात. त्या शिवाय अनेक गैरसोयी हांगा आसात. मेन म्हणजे कॅन्टीन अजून सुरू जावना आनी त्या शिवाय कांय लोक आयोजक आरोप करतात की हो जो दिनानाथ मंगेशकर हॉल आसा तातूंत भितर जी साऊंड सिस्टम आसा ती सारकी ना. सो अशे तरेचे अजूनय इतले पयशे मोडून आनी 3 वर्सां काम बंद दवरूनय हे प्रॉब्लेम अजून सॉल्व जायनात. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शिगम्या खातीर लागपी सामानांनी सध्या पणजेचो बाजार फुलपाक लागला. धुळवटीक लागपी सामान, सैमीक रंग, वेगवेगळ्या तरांची म्होवाळी, पिचकाऱ्यो आनी हेर सामान सध्या पणजे बाजारात विकपाक उपलब्ध आसा. पणजे सगळे कडेन स्मार्ट सिटीचें काम चालू आशिल्ल्यान चड गिरायक ना म्हणून अंदू वर्सा कमी म्हाल हाडला अशें विक्रेत्यांनी सांगलें. होळी म्हटली काय रंग आयले. रंगाशिवाय होळीची कल्पनाच करपाक शकना. शिगम्या खातीर लागपी सामानांनी सध्या पणजेचो बाजार फुलपाक लागला. धुळवटीक लागपी सामान म्हळ्यार सैमीक रंग, वेगवेगळ्या तरेची मोवाळी तशेंच पिचकारो लेगीत सध्या बाजारात विक्रेत्यांनी विकपाक हाडल्यात. पणजे सगळे कडेन स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ल्यान चड गिरायक येवची ना म्हण अंदू वर्सा उण्या प्रमाणात धुळवटी खातीर सामान विकपाक हाडला अशें विक्रेती दौलती नाईक हाणें सांगलें. स्पेशल फॉर चिल्ड्रन. ओके. एका साइड इफेक्ट काय ना आणि हर्बल कलर येला. हां, हे हर्बल कलर हे व्हडल्या खातीर. हां, म्हणजे कितें इफेक्ट जावपाक जायना. कांयच ना. आणि तुझे नॉर्मली असा मागीर काय झालं हे आमचे वर्साचे ते कलर साधे पण येता काय ना, केमिकलूय ना पण तरी सुद्धा हे लायले काय मागीर हे स्प्रे स्प्रे डार्क कलर जेंका कोणाक होली म्हणटा ती कलर मारलो म्हणटकीर वचपाक जायना जाल्यार हे डार्क कलर यूज करपाचे. मागीर हे वॉटर कलर कलरिंग उदक करप मारप पिचकारी घेवन. मागीर जाय जाल्यार आय मास्क ती येयल्या नोय बी निघून जाता सेलिब्रेट प्लस होली. ओके. रेट बी कशी आसा? वर्साची आसता तीच रेटीक काय फरक ना. पिचकारे तरेतरेचे येयल्या. ओके. गर्ल्स बॉयज सगळे डोरेमॉन हे ते भुरग्यांचे लायकाचे सगळे पिचकारे. हां, वेगळे वेगळे. वॉटर बलून स्पेशल वॉटर बलून. हे वॉटर बलून हे नळाचे पायपां एक पुरो सगळं बंचूच फुलून येता. ओके. 100 करून एक आमकां मातशें होलीचो भयाक आमी माल आनी चड हाडना कित्याक स्मार्ट सिटी करता सगळे रस्ते फोडलेले आहा. कस्टमर आमकां बरो हे मेळटलो काय ते आमकां कळना. ओके. माल कस्टमर मातशें थोड्या प्रमाणान आसा. पळोवया आनी 2 दिसां कस्टमर आनी आवर्जून आमकां भेट दिवची. मार्केटान सगळे होलीचे कलर लायल्लो आसा आनी सगळं भुरग्यांक जाय जाय तशें पिचकारी सगळे. तुम्ही कितले दीस पयलीं स्टॉल लायता? 4 दीस. ओके. आता केन्नाच्यान लायला तुम्ही? कालच्या. वर्षा आश्वेकर सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. वेल्ला गोवा म्हळ्यार आयशें ओल्ड गोवा. पोर्तुगीजांचे सुरवाते सावन राजधानी आशिल्ली, पूण 19व्या शतकांत रोगराय पातळी आनी लोक मारपाक लागले तेन्ना पोर्तुगीज शासनान नव्यान तयार केल्ले पणजे शहरांत राजधानी हालयली आनी तिका नोवा गोवा म्हणून नांव दिलें. प्रशासना खातीर नव्यो इमारती बांदल्यो, रस्ते तयार केले, पणजी आनी ओल्ड गोवा जोडपा खातीर रायबंदर ते पाटो आशियांतलो पयलो कॉजवे बांदलो. अशे तरेन आमचें सोबीत पणजी शहर पोर्तुगीज गोंयची राजधानी जाली आनी आयजूय स्वतंत्र भारतांतली राजधानी म्हणून जगात मिरयता. आयज पणजे शहरा खातीर एक असो इम्पॉर्टंट दीस आसा, कारण 181 वर्सां पयलीं 181 years back on exactly on this date 22nd March 1843 ह्या दिसा पणजे शहराक शहराचो दर्जो मेळ्ळो.
ताका सिटी म्हणून डिक्लेअर केली आणि सगळ्यात पयले फावट पोर्तुगीजांनी हे कॅपिटल केलें, पणजे हे कॅपिटल हांगा ऑफिशियली डिक्लेअर केलें. ताजे खातीर पणजे खातीर हो खूब महत्वाचो दीस आसा. त्या टायमाचेर परिस्थिती खूब वेगळी आशिल्ली. ताजे आदीं ओल्ड गोवा हे पोर्तुगीजांचें कॅपिटल आशिल्लें आनी ताजे नंतर ओल्ड गोवा खूब डिसिजीस पातळ्ळे आनी थंय खूब घाण पातळिल्ली खंय आनी ताजे खातीर पणजे सिटी पणजे भितर तांचें कॅपिटल हाडलें. सो हे कॅपिटल हाडपा खातीर खूब वर्सां तांच्यांनी प्रयत्न केले. 10-20-30 वर्सां ल्हान ल्हान बिल्डिंगो बांदपाचें काम चालू आशिल्लें आनी फायनली 22 मार्च 1843 ह्या वर्सा पणजेक एक पूर्ण कॅपिटलाचो दर्जो दिलो आनी ही एक सिटी म्हणून डिक्लेअर केली ऑन पार विथ पोर्तुगीजांची जितल्यो सिटीज आशिल्ल्यो पोर्तुगालाक त्या सिटीचो दर्जो तांकां आनी ती सगळे अधिकार ह्या सिटीक मेळ्ळे. सो हाजे आदीं जी म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ती आदिलशाह पॅलेस ही एकमेव अशी बिल्डींग जी प्री पोर्तुगीजा टायमाचेर आशिल्ली. पोर्तुगीजां पयलीं ही एकमेव अशी बिल्डींग आशिल्ली आनी अदरवायज पणजेक हे एक सामकें फिशींग विलेज आशिल्ली. हांगा कांय चड लोक रावनाशिल्ले. हांगा सगळे दाट माडांची झाडां आशिल्लीं आनी हो तालिगांवचो एक भाग आशिल्लो. आनी हळू हळू करून हांगा रिक्लेमेशन करून जमनी परोवन हांगा ह्यो पणजे तयार केली आनी ताजे नंतर ऑफिसां येवपाक लागलीं आनी अशें करून पणजेचो डेव्हलपमेंट जालो. फुडारांतल्या उदकाच्या अरिश्ट टाळपा खातीर गोंयांतल्या उदका स्रोतांचो इबार बंद करून तांचें संवर्धन करपाचें आवाहन जागतीक उदका दिसा निमतान गोवा कॅनाचे रोलंड मार्टिन्स हांणी केलां. प्रत्येकान आपल्यो बांयो, तळी, न्हंयो असल्या गोड्या उदकाचे स्रोत सांबाळपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय अशें तांणी म्हळां. Friends, today is World Water Day. It's a great opportunity for us consumers to start thinking as to what can be done. We from Goa Can have a message for consumers of Goa. While we have rights as consumers, we also have responsibilities. The time has come for us to take action to stop the destruction of the fresh water sources as well as the pollution that is taking place there. Dumping of waste, releasing of effluent can be seen all over the state of Goa. Many consumers think as to what can I do? But if you really look at the details of it, every consumer can act. Whether it's from in our housing societies, in our villages, in our wards, we can start off by first activating the village water and sanitation committees in our panchayats. More than that, we can start taking steps to see that all our wells in our villages are maintained. And if there is a need of an assistance for the same, then we can always approach the Water Resources Department for this purpose. It's important for consumers to get proactive and file complaints against those who are the cause of this destruction and pollution of our fresh water sources. Whether it's springs, lakes, rivers, or our waterways. It's important for consumers to be proactive. And this we can do if we start getting organized. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आदित्य तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.